पुलाच्या केपें सायडीच्यान एक व्हडलो फोड पडिल्लो आसा आनी तो स्टार्टींग पावस स्टार्ट जालो तेन्नाच्यान पडिल्लो आसा। तेन्ना खंयच्याच डिपार्टमेंटान जावं रोड्स डिपार्टमेंटान ताजेर कांयच एक्शन घेतला और केपेंकारांनी कांय केलें ना। तेन्ना थंय रातचोय बी काळोख पडिल्ल्या कारणान तो कांयच कळना। खूब लोक तातूंत बायकान पडून कोणाले फ्रॅक्चर जाल्ले आसात, कोण हॉस्पिटलांत पावले आहा। तेन्ना ताबडतोब एक्शन करून तो बेगीनच्या बेगीन तो पुरोवचो। तुम्ही पळयला कितले तेंप जालो तो? फ्रॉम जून स्टार्टींग पावस। आमी आसा केप्यां जो न्यू पूल आसा पॅरलल, एक ओल्ड पूल आसा आनी एक न्यू पूल आसा जो केपेंच्यान कुडचड्यार वयता ते सायडीन रायट सायडीचो पूल आसा। थंय जेन्ना केपें एंट्री करता कुडचड्यार थंय एंडाक एक फोटवॉल जाल्लो आसा। ज्या प्रमाणे लोकल्सां कडून हेचेर परत प्रश्न जाता कित्याक जो होल आसा तेतूंत डेप्थ जाल्ले आसा आनी खंय टू व्हिलर्स आसा हेजेर त्या फोटवॉल्सा कडून खूब एक्सिडेंट जाल्ले आसा। आनी बाकीचे रोड सारको जाल्ल्यान सगळो रोड बरो आसल्यार खंय तरी हे फोटवॉल्सा कडेन लक्ष वचना आनी तेका लागून हांगा अपघात जावपाची कारणां वाडटात आनी फाटल्या दिसांनी हेका लागून खूब अपघात जाल्ले आसात टू व्हिलरां। आतां आमी आसात जे पुलार थंयच्यान एक PWD रोड्स आसा ते काही अंतरार म्हळ्यार एक 5 मिनटां सुद्दां चलून गेल्यार जायना। तेजे कडेन ह्या लोकांनी मागणी केल्ली आसा की जो फोटवॉल्स आसा आनी जो डेंजरस आसा सिच्युएशनाक खंय तरी घातक आसा तेका खंय तरी तो रिपेर करपाची ताबडतोब रिपेर करपाची मागणी केल्ली आसा। हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्यान कृष्णानंद पेडणेकर।